बेनावलेच्या 8 शाळांनी रूफटॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्पाचे उक्तावण झाले। वेंजी विएगर्स आणि सुभाष फळदेसाई ताचे साक्षीदार असले। उदक सांबाळप भोव गरजेचे। उदकाचे महत्व सगळ्यांक खबर आसपाक जाय। आज उदक राखून दवरले जाल्यार फुडले पिळगेक ताचो उपेग जातलो। वेंजी विएगर्सान सांगले। सुभाष शिरोडकारी उलयलो। So I think today was a very satisfying start. On this birthday, WRD minister was here and we inaugurated a unique project for all my 8 schools. R2 Iskol Benaulimचे rainwater rooftop harvesting project आम्ही आज लॉन्च केला. Started it from my school, Sacred Heart of Jesus High School, Carmona. हेचला हांव शिकलोलो आणि हेचला जे टिचरीन म्हाका शिकयल्लो ते टिचरींक आज आमी सगळ्यांक फेलिसिटेट केले. And the message is that water is no longer going to be free in the future. The earlier we preserve it, the earlier we know the importance of water, the better it is. And I have started it from my schools so that KG1 son भुरग्यांक हो महत्व कळपाक what is the meaning of rainwater harvesting, and that is the reason इस्कलां son कॉमर्स केला. And I think this should now continue all over Goa. आज आमचो माननीय आमदार बेनावली मतदारसंघाचो भव्यांजी विएगर्स हाच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान WRDच्या मार्फत जो प्रोग्राम आसा दवरलेलो तो रूफटॉप वॉटर हार्वेस्टिंग जे आसा पळय हेजी सगळे गोंयभर गरज आसा. कारण उदकाचें म्हत्व जें आसा पळय न्ही तें म्हत्व सगळ्या बारीक आनीक व्हडल्यांक सगळ्यांक जाणून तेजी जाणीव जावपाक जाय. आनी म्हणून हो आयज बेनावलीचे जे 8 इस्कॉल आसात त्या 8 इस्कॉलांनी आज ह्या प्रोग्रामाची सुरवात केल्ली आसा. सादारणशे 30 ऑगस्ट पर्यंत हे प्रोजेक्ट कंप्लीट जातले आणि सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबराक जो पावस कितें पडटलो त्या पावसाचें उदक जें आसा पळय न्ही तें हार्वेस्ट केलें वयतलें, सांबाळ्ळें वयतलें. गोंयभर अशे सगळे स्कुलांनी सगळे पंचायत बॉडीज किंवा पंचायत बिल्डिंग्स जे आसात पळय न्ही, म्युनिसिपालिटी बिल्डिंग्स आसा पळय न्ही आनी सरकारी ऑफिस आसा पळय न्ही सगळे कडेन हें जावपाक जाय. आनी हाचे खातीर जी वेगवेगळ्या प्रकारची स्कीम आसा, इवन प्रायवेट सुद्दां हावजींग कॉम्प्लेक्स आसा तातूंत सुद्दां केलें जर जाय जाल्यार सादारणशे 2-2.5 लाख 3 लाख पर्यंत ताका फायनान्स आसा, ग्रँट्स आसा. आणि म्हणून म्हणजे एक अपील आसा सगळे गोंयकार भावांक की अशा प्रकारचे वॉटर हार्वेस्टिंग जे आसा पळय तें आमी करपाक जाय. सगळ्यांनी आमी एक लक्षात घेवपाक जाय, द प्युअरेस्ट फॉर्म ऑफ वॉटर दॅट वी गेट इज फ्रॉम रेन्स. पावसाचें उदक इतलें नितळकायेचें आसता, इतलें प्युअर आसता, तितलें उदक नितळान दुसरे कडेन मेळपाक शकना आनी म्हणून तें आमी सांबाळपाक पळोवपाक जाय. GOA365 खातीर नितीक्षा गांवकार, रमेश नायक रावत आणि ओमकार देशप्रभू.